Honorable Speaker. राष्ट्रीय खातीर उबे रावत. स्पीकर सर, सभापती महाशय, आज 15 जुलै 1583 ह्या दिसा पोर्तुगीज शासनान चलयल्ल्या धर्मशाळा विरुद्ध कुंकळेच्या गांवकारांनी उठाव केल्लो. हो उठाव युरोपियन वसाहतवादी विरुद्ध आशिया खंडांतलो पयलो उठाव. म्हज्या सरकाराच्या प्रयत्नान ह्या दिसाच्या यादीस दिल्लींतल्या नॅशनल वॉर मेमोरियल हांगा मनयता. समेस्त गोंयकारांच्या वतीन कुंकळेच्या ह्या अमर हुतात्म्याक आमी विनम्र आदरांजली दिवची. ताचो कार्यक्रमूय बी कुंकळेंतल्या त्या स्मारकाचेर आयजूच घडोवन आयला, मेन्शन करपा खातीरच. स्पीकर सर, जे मुखेलमंत्री मेन्शन केला तेजेरूच आज मेन्शन केला. आज मुखेलमंत्री के सगळे फोटो दिसते थिंगा कुंकोडे, पूण चिफ्टनाले फोटो नाही. आम्ही मुखेलमंत्री कडेन एक जे सांगलां आनी तेणें उतर दिलेलें की ते चिफ्टन मेमोरियलाचे रेनोवेशनाचे काम तो घेतलो म्हणून. अजून ते रेनोवेशनाचे काम सांगला मागोता की मुखेलमंत्रीन आमकां उतर दिचे की हे चिफ्टन रेनोवेशन जावपाक जाय. स्पीकर सर, दुसरे स्पीकर सर, चिफ्टन मेमोरियल हो पुस्तकां धाडपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलें. तेका राज्यस्तरीय फंक्शन हे म्हज्याच सरकारान केलें. तेका राष्ट्रीय स्तराचेर फंक्शन म्हज्याच सरकारान केलें. स्पीकर सर, त्या 16 महानायकांचे ताज्या फॅमिलीच्या हस्ते फेलिसिटेशन अवॉर्ड दिवन पयले फावटी गेल्या 60 वर्सांक म्हज्याच सरकारान केलें. स्पीकर सर, मुखेलमंत्रीन प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्यूशन, स्पीकर सर, प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्यूशन हांवें घातलेले आणि हांव सगळे मेंबराचो आभार मानता कित्याक दे पास्ड इट युनॅनिमसली. स्पीकर सर, हे मुखेलमंत्रीन जेन्ना स्टेट फंक्शन केला तेणे थिंगा येवपा जाय. 2 पुसा तो एब्संट रावला ना. माननीय मुखेलमंत्रीन आमकां उतर दिचें की बिकॉज ही मेन्शन्ड इट. स्पीकर सर, आमी ऑलरेडी सुरवात केला प्रोसेस करपा खातीर. तुगे PWD इंजिनियरा सांग, ते सगळे पेपर तांकां दिले. हे रेनोवेशन हे वर्सा भितर करता. स्पीकर सर, Start question number 1. सभापती भाषे म्हाका आनी एक मेन्शन आहा प्लीज. सभापती महाशय, सभागृहाचें कामकाज चालू जावच्या पयलीं हांव पुराय गोंयच्या जनतेक आव्हान करपाक सोदतां. सद्या व्हडा प्रमाणात पावस पडटा, झाडां पेडाची पडझड जायत आसा, नैसर्गिक आपत्ती आसा. ह्या पार्श्वभुमीचेर हांव जनतेक आव्हान करतां, गोंय सरकारचे आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा पूर्णता कार्यरत आसा, तरी सगळ्यांनी जतनाय घेवप हें गरजेचें आसा. दुर्घटना घडली जाल्यार तेजो नियंत्रण कक्षाक कळोवची आनी आमी तात्काळ तेका मदतूय कार्य करता. काल बिचोलेंतूय ह्या पद्दतीची जाली. सगळे उदकाची तळी आनी धबधबे हांगासर कोणीच वयचे न्ही हें हांव स्पीकर सर मेन्शन करता. स्पीकर सर, आनी एकूच म्हाका करेक्शन करपाचें आसा. Speaker sir, correction of the statement made in respect of the date of commencement of the payment of the concession fee in respect of Manohar International Airport. Sir, I wish to place on a record the following. That in response to certain replies to starred LAQ number 1B dated 5/2/24, starred LAQ number 5B dated 25/7/2023, unstarred LAQ number 76 dated 18/7/23, unstarred LAQ number 117 dated 8/8/23, tabled in the earlier session of this August Assembly, and during the discussion on budget on 5/2/24,
pertaining to the Directorate of Civil Aviation. It has been independently stated by me that the date of commencement of the payment of the concession fees and annual premium to the government in respect of Manohar International Airport, MOPA, under concession agreement dated 8th November 2016 as 31st May 2024, which I would like to hereby correct and place on a record of this House so as to read as 7th December 2024 instead. Thank you, Speaker, sir. Start question one. अरे Just right. Speaker sir, I want to draw the attention of the House to Rule 62. Speaker sir, आज प्रश्न हा NEP-चेर या हाऊसान. काल एक इंटरव्यू आयला एक सिनियर गव्हर्नमेंट ऑफिसर सेक्रेटरी एज्युकेशन एक्सप्लेनिंग NEP. Rule 62 clearly म्हणटा Speaker sir, questions of which notice has been given by members and answers to questions which minister proposes to give in the House shall not be released for publication until the questions are taken up and answers are given on the floor of the House. Speaker sir, नाजाल्यार प्रथा जातली की प्रश्न आमचो येवचे पयलीं मिनिस्टर नाजाल्यार तांचे सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फरन्साक घेतले मागीर उत्तर कसलें. वेर इज द सॅंक्टिटी ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर, आय विल बी फोर्स टू मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. नाजाल्यार तुमी गव्हर्मेंटाक पयलींच सांगात अँड वॉर्न देम की अशें जावंक जायना म्हणून. Speaker, sir, it is related to the NEP as क्वेश्चन आहा रूल 62 इज वायलेशन. हांव दाखयता तें कितें. गिव अ रुलींग. स्पीकर सर, गिव मी अ रुलींग. Speaker, sir, it is related to the NEP असली म्हणून कदाचित तो कदाचित न्ही, कदाचित जावंक शकना. Speaker, sir. हाऊस इज कॉल्ड, हाऊस इज सुप्रीम. स्पीकर सर, आमकां खंयसरूच हावजाचो खंयचोच रूल आमकां मोडपाचो ना आणि तशें सर मोडो रूल मोडो he said no rule मोड म्हणू. Speaker sir, chief minister needs to give an explanation on this. तुझे कितें आसा? तुझे कितें सांगपाचें आसा? Speaker sir, आमकां हे बुक दिला अनस्टार्ट बुक दिला. Speaker sir, आता हल्ली मरे हावजाची अनस्टार्ट दिवपाक. श्री दिगंबर कामत. Sir, I may be allowed to move a breach of privilege against MLA Elton DeCosta. I may be allowed to move a breach of privilege against MLA Shri Elton DeCosta. अरे हे पहिले क्लियर कर. Speaker sir, मुख्यमंत्री you tell them they cannot reply. श्री Speaker sir, there has been recent occurrences wherein Shri Elton DeCosta has made serious allegations and objectionable references against our Honorable Speaker Shri Ramesh Tavadkarji. Shri Elton has tried to move a resolution regarding political resolution for scheduled tribes in Goa, which has been already discussed and adopted Speaker sir, by this nothing August. stops us from moving a resolution. Speaker sir, nothing stops us from moving a resolution. ऐकून घ्या. Speaker sir, आम्ही by ऐकता, raking but up this issue nothing and making stops us allegations. from moving a resolution. Speaker sir, Honorable Speaker, the हे कितें? ही झाली हुकुमशाही काय कोमेसू? the privilege of this दादागिरी house. कोमेसू? विरोधी Speaker पक्ष sir, नेते ऐकून घ्या. Speaker sir, nothing stops us. No, Speaker sir, ऐकून nothing घ्या. stops us. स्पीकर सर, जस्ट वन मिनिट स्पीकर ऐकून घ्या. सभापतीचो अपमान जाल्लो. अरे सभापतीचो अपमान केसो जालो. Speaker sir, how is this a breach of privilege? How is this a breach of privilege? Speaker sir, how is this a breach of privilege? Speaker sir, how is this a breach of privilege? Speaker sir, ऐकून घ्या. एक मिनिट ऐकून घ्या. ऐकता हांव पण आता स्पीकर हो विषय सर असा जेन्ना आमी एसटीचो प्रश्न काडटा, nothing stops us from putting another private member's resolution. We can your pass कोण तुम कांय घेवन बसना कांय मुखार कांय केलें ना कांय केलें ना आमी एसटी ना स्पीकर सर तुम कित केला. Speaker sir, जेन्ना resolution केला, there has been no follow-up. No, Speaker sir, there has been no follow-up. No. Speaker sir, this जे हे breach आहे. Speaker sir, no. Speaker sir, कितें ते ना. Speaker sir, जे प्रश्न हा हो एसटीचो प्रश्न आमी मारलो. It is not a breach. Show me the rules where he says that we cannot put the private members resolution. Speaker sir, under what can he not put the private members resolution? Speaker sir, rule दाखय आमकां. What is the rule? Speaker sir, अरे पास झाला जाल्यार what stops us? What stops us from putting it again? Opposition leader. Speaker sir, तुम कांय केलें पास कोण कांय केलें ना. Speaker sir, पास कोण कांय केलें ना. घेवन बसले. हे कितें? Speaker sir, या विषया संदर्भात हांव क्लॅरिफिकेशन दिता.
हातूंत स्पीकर सर स्पीकर एक मिनिट, एक सर मिनिट. ना आमकां तेणी माफी मागपाक जाय अरे स्पीकर सर ना 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 कित्याक माफी मागतले एसटी कित्याक एसटी प्रश्न गेल मग माफी मागपाचे स्पीकर सर एसटी प्रश्न गेल मग माफी मागपाचे सर स्पीकर ताणे सर ताणे स्पीकराची माफी मागची पडटली कारण स्पीकर तेणी सर तो स्पीकराचे काय उलयलं ना तो स्पीकराचे उलयलं ना स्पीकराचे काय उलयलं सर तो कांयच उलयलं Opposition leader, ऐकून घ्या हांव स्पीकराचेर उलयला हांव स्पीकराचेर उलयला Opposition leader. काढून पळय ना ना हांव स्पीकराचेर उलयला स्पीकराचेरूच उलयला तू स्पीकराचेर ना उलयला. ना सर एसली दादा सर आम्ही ऐकपाचे ना एसली दादागिरी आम्ही ऐकपाचे ना स्पीकर सर तुका आम्ही मान दिता स्पीकर सर तुका आम्ही मान दिता बट मागपाक जाय स्पीकर सर हांव स्पीकर स्पीकर सर अरे दिस इज नॉट परमिटेड हाउ इज दिस परमिटेड Speaker, sir. because we have raised the ST issue सभागृहाचे कामकाज अर्धवरान स्थगित करता